वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? मंडळी काल कुमटा असलेले आयज पावले म्हणटा गोयान. सो सांगता तुमका की जालते. ओके, सो आम्ही फ्रायडे पावली हांगासर. सो आणि दोन दीस हांवें काय अशें व्लॉग करूंक ना, कित्याक खबर आहा न्ही, घराची अवस्था पळोवंक जाय. सगळे घर धुळीन भरलेले. तुका काय म्हणना मॅन? तू कित्याक पळयता? तुका काय म्हणना? ना ना, शुनातान जमीन बी सगळे पुसतले. धूळ म्हणजे कितें, टेबलाच्या वयर सगळे धूळ जाल्लेले आणि झाडां बी दवरलेली न्ही आमी हांगासर. थोडे झाड सुकले आणि सुकले न्ही तेजे पानां सगळे सकयल पडलेले. ओके, ते मी मम्मीन काम केले. झाडां बिडां सगळे कुंड्यो बी व्हरून दवरले. मागीर झाडू मार पू सगळे धूळ अशें म्हणजे तुका दिसताले धूळ अशें टेबलार बी. ते टेबल आहा पळय अशें धूळ अशें पडलेले इतले. सो ते कामान न्ही दीस गेले म्हाजे. क्लीन कर, हें कर, झाडां बिडां ते सगळे दवर. मागीर बॅगा बी हाडलेले ते सगळे कपडे काडून दवर. तुमकां खबर आहा न्ही, खंयच्यान भायसून भोंवून आयली की शेग ना, ते सगळे कामां करचे पडटा. सगळे बॅगा काड, कपडे काड दवर कबडान. आणि म्हजे कपडे सगळे न्ही म्हणजे काय वॉश करपाचे अशें काय कपडे नासलेले. सगळे थंयसर हांवें वॉश केलेले. म्हणजे हांव यूज करताले आनी हांव ते वॉश करताले. ओके, सो त्याच कामान न्ही म्हाजे सगळे दीस गेले. 2 दीस हांवें कांयच अशें व्लॉग करूंक ना. तो 2 दीस न्ही अहत गेले म्हाजे. घर साफसफाई कर, हें कर, तें कर. आणि फ्रायडे पावली आमी. सो सगळे गडबड जाले एक्चुली. सो आमचे प्लॅन आसलेले भयणीगे आनी एक 3-4 दीस रावया म्हणून. आनी कितें तरी म्हाका रेसिपी बी तुमकां थंय शेअर करपाचें आसलेले. तो सगळे फ्लॉप जाले. रितिका लागून सांगता, रिती यो मरे, सगळें हांवें म्हटलें तुवें यो हांगा. रितिका लागून सगळे प्लॅन फ्लॉप जाले न्हू रे बायलो. जालें. सो जालें कितें खबर आहा, तुमी पयलें आसतलें न्ही आमी बेंगळूर बरें भोंवले तेन्ना ऋतीक बरो आसलेलो. मागीर कुमटा येयले, कुमटा 2 दीस तो बरो आसलेलो. आमी आजीगेर गेल्ले तेन्नाय तो बरो आसलेलो. आमी आजीगेर गेल्ले पळय नेक्स्ट डे बरो आसलेलो, खेळटालो बी, अशें कफींग करतालो, खोकतालो. मागीर म्हाका कळ्ळें का जालें म्हटलें सुरू थंडी. सो मागीर वाफ बीन दिली ताका हांवें, स्टीम बीन वाफ दिले. ओके, मागीर रातचे ताका चड जालें. चड म्हणजे जेयलो आनी उलटी करपाक लागलो. उलटी सगळे जेल्ले सगळे भायर काडले ना. जेवून ताका एक मेडिसीन दिल्ले भावजींनी, एक एंटीबायोटीक टॅबलेट हाडलेले थंडीचे कफाचे. ते घेतले, जेयलो तो टॅबलेट घेतले. मागीर उलटी करते, सगळे उलटी केले. उलटी केल्यान ताका न्ही थंडी बी जाले न्ही, चेस्टाक कितें कफ भरता आनी ताका न्ही श्वास घेवपाक न्ही प्रॉब्लेम जाता. मागीर तेजे न्ही ऑक्सिजन लेवल न्ही कमी जाता. सो ताका तेच प्रॉब्लेम जालो तेन्ना. कितें करूं कळना आमकां आतां, कितें करूं. शिवनाथाक कॉल केले, शिवनाथ आमकां भिलो. सो शिवनाथाक कॉल केले, शिवनाथ म्हणपाक लागलो आपूण तुमकां फाल्यां व्हरपा येता म्हणपाक लागलो. सो आनी ताका काय शिवनाथाक ना म्हणूंक ना, यो म्हटलें आमी, या म्हटलें हांगच्यान, कित्याक हांगा डॉक्टर दाखोवया म्हटलें की थंय डॉक्टर आसात. आमकां हांगा बरें जालां न्ही आनी दुसऱ्यांगे अशें त्रास दिवचे पेक्षा हांगा येयल्ले ट्रिटमेंट दिल्ले बरें. सो शिव म्हणपाक आपूण येता. सो शिव रातचो 3 भायर सरलो. शिवनाथ 3:30 भायर सरलो. 3:30 भायर सरलो आनी सकाळीं संक कुमटा पावलो. म्हणजे इतलो फास्ट येयलो तो. ताका ऋतुकाचे हे हाल पळोवन ताका जावंक ना, तो आयलो. सो जेवून तो उलटी केले, न्हिदलो, परत उठलो, परत उलटी. पोटान कांयच ना. ताका हांव इल्लें उदक दितालें, परत भायर काडटालो. म्हणजे बालदी धरून सायडीन धरून न्हिदलो तो. म्हणजे उठ्ठा उलटी, उठ्ठा उलटी. म्हणजे रात्रभर आमी न्हिदोंक ना. फूल जागी आमी, हांव मम्मी भयण सगळीं जागी. हेका लागून रातभर तो न्हिदोंक ना. सो आमकां टेन्शन आतां कितें करूं. आनी हांवें एक मिस्टेक केलें. हें पळय, हें तेजें मशीन नॅप दिवपाचें, नॅबलायझर, हें मशीन हांवें कॅरी करूंकूच नासलेलें. म्हाका कितें खबर ताका अशें थंडी बी जातलें म्हणून. लास्ट ताका जाल्लेलें दुबय वयच्या टायमार ताका सेम अशेंच प्रॉब्लेम जाल्लेले. थंडी, खोकली, म्हणजे उलटी आनी ऑक्सिजन लेवल कमी जालेलें तेजें. आतां इतल्या दिसांनी आमी जानेवारीन गेल्लेले दुबय. इतल्या दिसांनी ताका पयर जालें भयणीगेर. सो हांवें हें मशीन कॅरी करूंकूच ना. सो मागीर शिव सकाळीं पावलो. सकाळीं संक पावलो. बेगीन आमी च्या पिली. भयणी हेका थोडेशे पेज केले, कित्याक तेजे पोटान कांयच ना. रातभर ताणें कांयच खावंक ना. भयणीन न्ही थोडेशे पेज केले. पेज थोडेशे खाले ताणें, थोडे डब्यान घालून दिले ताणें भयणीन. पावले थोडेशे आपूण डब्यान पॅक करून दिता, वाटेर ताका खावय. सो वयच्या पयलीं ताणें थोडेशे पेज खाले. मागीर तरी पूण ताका त्रास जाताले, खोकतालो, कफ तुमगे भायर येताले. म्हाका इतलेंच कळना की ताका इतले कफ कशें भरता म्हणून कांयच कळना. ते बी कफ चेस्टा जमा जाले न्ही ताका म्हणजे ब्रिथींग करपाक खूब प्रॉब्लेम जाता. सो आमी भायर सरली. हांवें 2 दीस थंयसर कांयच व्लॉग करूं ना. तुमकां भयणीक बी कांय मेळोकूच ना, हाय बाय कांय करूंकूच ना. कितें म्हणून व्हिडिओ काडटले हेजे टेन्शनान आमी भायर सरली. सकाळीं 9 9:30 भायर सरली. 12:30 पावली आमी पर्वरी. पावली सोमतें ताका डॉक्टरा कडेन व्हेलें.
डॉक्टरान व्हेलें डॉक्टर ताका मेडिसीन दिला आनी ताका हे नेबुलायझर दी म्हटलां. सो हे आयिल्ले घरा कडेन पयलीं ताका एक कंटिन्युअस 1-2 दीस ताका नेबुलायझर दिले. आतां मातसो तो बरो आसा. तुमकां सांगू कितें खूब कितें प्लॅन केलेले भयणीगेर हें करया तें करया तुमकां दाखोवया आनी तुमकां सांगलें न्ही होम टूर करतलें म्हणून भयणीचें घर कांयच जावंक ना. सोमतें आमी भायर सरली पोटली घेतली आनी भायर सरली न्हू शिना. थोडें हाय म्हणलें तुवें खूब दीस तुका मेळोंक ना ताका लागून खूब जाणां विचारतालीं. सो हेका लागून न्ही सगळें गडबड जालें. येयली आमी धांवूनच अशें रितिकाचे प्रॉब्लम कळ्ळें. आतां आमकां आतां कळ्ळें म्हाका की नेक्स्ट टायम खंय वयता आनी मशीन घेवन वयचें पडटलें म्हाका. नेबुलायझर मशीन घेवनच वयचें पडटलें म्हाका. की सांगूं शकता केन्ना थंडी जातलें म्हूण कांय सांगूं शकना. आनी आमी बेंगळूर गेला अशें कांय ताका थंड बिंड चड आमी कांय दिवंक ना. रेरली एकदां ताणें आयस्क्रीम खाला 1-2दा आयस्क्रीम खाला पण कितलें म्हूण ताका आमी हें एवॉयड करता सांग पळोवया. हें खावपाची एज तेजें ताका लागून 1-2दा ताणें आयस्क्रीम खालें आनी गरमी न्ही आमकां कळकूच ना ताका आतां अशें जातलें म्हणून. ती जावं पावली आमी बरे भशेन घरा आनी ताका आतां मातसो बरो आहा तो. ती बरो आहा न्ही तूं सांग सगळें आपूण बरो आसा म्हूण सांग. हांव बरो आसा सांग हांव बरो आसा. तो आतां मातसो बरो आहा तो जेयता बीन ओके. आनी डॉक्टराक सांगलें हांवें म्हणजे अशें आमी ताका चड थंड बिंड कांय दिवंक ना कोल्ड ड्रिंक बिल्ड्रिंक अशें पिवपाक कांय दिवंक ना म्हणजे थंड कांय दिवंक ना. डॉक्टर मोबायल तशें ना खंय ते वायरस खंय ते ताका वायरस लागले आनी तेजे म्हाका दिसता इम्युनिटी लेवल खूब कमी आसा ताका रोखडें थंडी जाता. काय बरो आसलो तो भोंवतालो फिरतालो एन्जॉय करतालो बरो. भयणीगेर तुका खबर आहा न्ही भयणी हांगा गी आतां घरान भितरूच ताका आता भयणीगेर तुका भायर नाचपा बिचपा ताका बरें आहा बरें एन्जॉय केलें ताणें. फक्त 1-2 दीसच रावपाचें आसलेलें आमी फक्त 2 दीस येयली आमी. सो आयज म्हाका तुमकां एक रेसिपी आयज म्हाका न्ही शॉपिंगचें तुमकां दाखोवंक आसलेलें म्हणजे आमी बेंगळूर कितें कितें शॉपिंग केलां म्हाका तें तुमकां दाखोवंक जाय आसलेलें. सो आयज जावचें ना कित्याक खबर आहा म्हाका आयज एक तुमकां रेसिपी शेअर करूंक जाय. एक्चुली हे रेसिपी न्ही म्हाका भयणीच्या घरा तुमकां दाखोवंक जाय आसलेलें. सो हेका लागून आमी बेगिना येयली. सो हांवें भयणी सांगलें मँगोची एक मँगोची रेसिपी तुमकां आयज हांव शेअर करतलें. सो चिंतलें की भयणी सांगलें की म्हाका त्यो मँगोज दी हांव हांगाच करता. हांव आम पापड एक्चुली आमी ताका न्ही मँगोचे साठी म्हणटात मँगोचे म्हणजे आंब्याचे साठ. सो मँगो पापड बरें लागता ते एक्चुली न्ही म्हजी भयण करता. तेंचे झाड आहा न्ही आंब्याचे पडटा अशें सकाळीं उठले न्ही 6 सुमार उचलेले आसता बरें आसा तेंचे आंबे. सो ते न्ही आंब्याचे साठ म्हणजे आंब्याचे आम पापड ते करतात. सो जेन्ना ताका ते बॅक पेनाचे प्रॉब्लेम जाला न्ही तेन्ना ते करपाचें सगळें बंद केलां हांवें. सो मम्मीक कितें म्हटलें आमी करया. सो थोडे भयणीकूच जातले खावपाक थोडे आमी हाडया म्हणून अशें आमचें प्लॅन आसलेलें. सो सगळे प्लॅन फ्लॉप जाले. सो ताकाय चुकलें. सो ते आतां करचें ना ताका जायना आतां करपाक बीन. सो ते आंब्याचे पापड आम पापड मागीर तुजें हें कितें ते शाबुदानाचे वडे बिडे सगळें करताले ते पयलीं. सो आतां ताका बॅक पेन जाला म्हणून ते आतां सगळें करपाचें सोडलें. सो म्हटलें आयज हांव तुमकां दाखयता आम पापड. सो हें आम पापड न्ही वोतान सुकोवचें पडटा. सो आमच्या हांगा वोत ना. सो बेस्ट ऑप्शन आसा फॅनार तुमी हें सुकूं शकता. ओके खूब इजी आसा आनी खावपाक एकदम बरें लागता. सो म्हटल्यार कितें खबर ते मँगो आमी हाडलेले न्ही मातशें पिड्ड्यार जावपाक येयला. 2-3 दीस हांवें दवरलें ताका फ्रिजीन ते मातशें पिड्ड्यार जाला ते उडयला हांवें आनी बरें आहा ते हांव तुमकां दाखयता मँगोचे पापड आम पापड. आनी फाल्यां तुमकां म्हाजे शॉपिंग ब्लॉग येतले. हांवें बेंगळूर कितें शॉपिंग केलां पळय हें तुमकां फालच्या ब्लॉगान दाखयतलें. ओके सो अशें आसलेलें आमचें. सो जालें आमचें बरे भशेन बेंगळूर ट्रीप बरें भोंवलें. फक्त गर्मेन आमकां म्हणजे सांगू की तुमकां इतली गर्मी आतां कळ्ळें आमकां आनी गर्मेन खंय वचपाचें ना. मे म्हयन्यान खंय वचपाचें ना खरेंच खूब गर्मी. पण बरे भशेन एन्जॉय केलें कांय ना जालें बरे भशेन. म्हाजी एक आसलेली इच्छा मैसूर पळोवपाचें ते एक जालें कंप्लीट. सो खूबदां गेला धाकटें आसतना खूबदां आमचे कजन बी आहा न्ही खूबदां गेला पण अशें मैसूर बी खंय भोंवूंक ना. अशें बरे बरे प्लेस ते तुमकां आतां दाखयला पळय हांवें खंय वचूंक ना हांव. हें लायफान फर्स्ट टायम मैसूर पयलें आनी बारीक बारीक एक्वा वर्ल्ड लोकांजन कितें ते एक्वा वर्ल्ड मागीर जे तुमकां दाखयला पळय ब्लॉग हांवें बनागटी झू बीन सगळें हांवें लायफान फर्स्ट टायम पयलां हांवें आनी तेच तुमकां हांवें शेअर केला. खबर ना तुमकां विडियोज बी आवडला बी आसतले की ना. जे आहा पळय बेंगळुरान तेच तुमकां हांव दाखयलां आनी बरें बरें आहा दाखोवपाचें. नेक्स्ट टायम केन्ना पळोवया. सो केन्ना मे म्हयन्या वचचें ना हांव ताका लागून. ओके सो ह्या किचनान अजून आमी जेवंक ना जेवपाक जाय. आयज केला कालवाचें करी दाखयता तुमकां. कालवाचें करी रेसिपी शेअर केला हांवें. कालवाचें करी केला तोर घालून केला आनी बांगडे शिनाता बांगडे फ्राय आमकां कल्ली फ्राय. तो बांगडे कल्ली खायना न्ही ताका लागून ताका बांगडे घेतला आनी तुका बांगडे खायना कल्ली खायना ताका सुंगटां फ्राय. ओके सो दाखयता तुमकां आयजचें मेन्यू आमचें. मागीर जेवून न्ही तुमकां आयज रेसिपी शेअर करता हांव मँगोचें.
तुमचें नांव बीन आमी घेवंक ना, सो आयच्यान तुमचें नांव घेतले आनी आयच्यान आमचें रुटीन स्टार्ट, बॅक रुटीन स्टार्ट. आनी खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केलेले हां रेसिपी बीन, तर सगळे रेसिपी तुमकां आतां हांव शेअर करतलें. ओके. आनी एक म्हणजे खंय तुमी गेले न्ही भोंवपाक, घरा येवपाचें केन्नाच चुकचें ना, हय का न्ही. कितें जावं जे घरान आमकां शांती मेळटा पळय आनी खंयच ना, हय का न्ही. ताका लागून ओके. चला येताना हांवें कितें कितें हाडलां काय दाखयता तुमकां, भयणीक कितें कितें दिलां तुमकां दाखयता. ओके चला. सो आयजचें तुमकां दाखयता. आयज केला स्पेशल कालवाची करी आनी हितून हें घातला, तोर घातला. तोर म्हणजे ते तोतापुरी आंबे आसलेले फ्रिजीन, हें पळय. काल पणजी गेल्लें हांव नुस्तें हाडपाक स्पेशल. कालवां बरें मोठे मोठे मेळ्ळा म्हाका आनी मोठे मोठे कालवांनी फ्राय बरें जाता, पण ताका कूक करता पळय कालवां बारीकशें जाता. आनी हें हांवें न्यू कुकर हाडला बेंगलोरसून न्ही. काल हांगा गेल्लें न्ही हांव डेल्फिनोजान, सामान सोंपलेलें. सामान म्हणजे ग्रोसरी सगळें आसा, भाजी बिजी कांदे टमाट सगळें सोंपलेलें. कितें रे आपण आतां जेवचे टायमार हें खाता बिस्कीट. ओके. सो काल डेल्फिनोजान गेल्लें हांव भाजी बिजी हाडपाक, म्हाका एक कुकर दिसलें आनी म्हाका धाकटे कुकर जाय आसलेले, आवडले. सो हेका सांगलें हांवें मातशें दी म्हणून काडून घे खंय, ताका ना म्हणना न्हू ना. ओके. सो हांगासर मसाला लावन दवरला, आतां फ्राय करूंक जाय म्हाका. कल्ली माय ऑल टायम फेवरेट. कल्लीक मसाला लावन दवरला आनी हांगासर आसा शिवताक बांगडे, रेचुकाक सुंगटां आनी हें आसा थोडेशे 2-3 कालवांनी मसाला लावन दवरला. कालवा मसाला म्हणजे कालवा फ्राय एकदम खूब आवडटा म्हाका. सायजी मोठी आसूंक जाय. आनी दाखयता तुका आनी कितें हाडलें खंय दवरचें रबर आसतलें थंय आहा पळय. ओके. तुमकां दाखयता भयणी कितें दिलें तें, म्हणजे कुमटासून कितें हाडलां दाखयता तुमकां. कुमटासून हें हाडलां उखलून फणस. सो हें आजून कच्चें आसा, पिकोवंक ना. सो हें न्ही रसाळ, हें न्ही ना रसाळ म्हणजे बुळबुळे आसता पण स्वीट आहा. भयणीगेर न्ही भयणीगेर न्ही काजू आसूं, आंबे आसूं, मागीर तुजे आंबाडे, मागीर आनी कितें शांगो, मागीर आनी कितें कितें आहा फणस, सगळें आहा झाड. अशें हाडून खावपाचें कांय ना, झाडांतल्यान काडपाचें खावपाचें. सो भावजी म्हटलें एक दी म्हटलें. सो हें खूब कच्चें आसा, रसाळ हें कापांनी हें पण स्वीट आहा. हेचे तुमकां रेसिपी येतले, मम्मी आई स्टायल 2 रेसिपी येतले. आतां पिकपाक खूब टायम आहे. सो हें खालें हांवें भयणीगेर भरपूर. रसाळ ते बुळबुळे म्हाका खूब आवडटा, कापाक खूब आवडटा म्हाका. ओके. आनी येताना आंबे हाडले, आंबे पळय मँगो. गोकर्ण न्ही, गोकर्ण ते शिना गोकर्ण वाटेर न्ही एक ब्रिज कशें आहा वयर, सकयल बसतात मँगो घेवन. सो येताना मँगो घेवन येयले. मँगोची तुमकां रेसिपी येतले. ओके. आतां जालें न्ही, आतां पावस स्टार्ट, मागीर आतां मँगो खावन काय फायदो ना, ते मागीर चेपे लागता, ते किडे बी पडटा. सो हे लास्ट म्हटलें हाडून खावया न्हू शिनात. येस. लुटले शिनाताक वास बरो येता. वास बरो येता. सो हेजी रेसिपी येतले. हें हापूस खूब स्वीट आहे हापूस. आनी हें हापूस म्हणटा तो आमी ते घेतलेले पळय आसा स्वीट. तर हाडल्या बरोबर न्ही सोमतें खावंक जायना, 2 दीस ताका धरूंक जाय. ते मातशें बरें पिकले की न्ही स्वीट लागता. सो पळया कितें रेसिपी बीन घेवपाचें आहा तें. आनी तुमकां सांगलें न्ही भयणीगेर बन्स केलेले, बनाना बन्स, ते रेडीमेड पावडर मेळटा, ते चुकले हाडपाचें म्हाका. कित्याक सगळें गडबड जालें, सकाळीं भायर सरले न्ही आमी, ते उरले म्हाका हाडपाचे. आनी खोबरें तेल तुमकां सांगलेलें न्ही खोबरें तेल घेवपाचें आसलेलें म्हाका, तेय उरले म्हाजे, सगळे उरले तुका लागून. आतां सगळें म्हाका चवथीक वयतले न्ही तेन्ना सांगूंक जाय म्हाका भावजीक हाडून दवर म्हणून खोबरें तेल बीन. आनी थोडे भयणीन नाल्ल दिला, तेंचे झाड आहा न्ही, थोडे नाल्ल दिला, ते बीन सकाळचे भावजीन बेगिना उठोवन सोलून दिला नाल्ल, आमी वयता म्हणून. सो गडबड न्ही, सो थोडे एक 7-8 नाल्ल तेणें सोलून दिला, नाल्यार आनी मेळपाचें आमकां नाल्ल. ओके. इतलें आसा. राव रे दीक हांव आयलो, हेका जायना काय ना उगलपाक. ओके. सो आतां हांव नुस्तें फ्राय करता. चला मम्मी मेळटा हाय म्हणा, बरी बॅग घेवन अशें भोंवताली बेंगलोर. आनी खंय आगे आनी ताका 2 दीस रावपाचें आसलेलें धुवेगेर. प्लॅन फ्लॉप जालें. आतां म्हणटा म्हाका शी आपल्या 2 दिसांनी रावंक आसलेलें धुवेगेर खंय. आसूं आतां खंय आनी तूं फक्त ऑर्डरी सोड न्हू ना, तुका भोवन हाडटा हांव. लायफान ती खंय वचोंक ना. सो आतां म्हाजें कर्तव्य तिका भोवन हाडपाचें. मागीर गे आतां ऑर्डरी सोड, नेक्स्ट खंय वचपाचें. पांय घट आसा भोंवपाचें, हय का न्ही. म्हाजी कजन भयण म्हणटा, तिची मम्मीची व्हडली भयण तिका चलोवंक जायना न्ही, ती म्हणटा म्हजी कजन भयण मम्मीक तूं बरें करून भोंव,
पांय घट आहा तोपर्यंत बरें करून भोंव म्हणटा ती मागीर मगे नेक्स्ट सांग तुमकां खंय वचपाचें आहा तें खंय वचपाचें आहा म्हटलें की शिवनाथाचें केंस सारकें पिकला हांगा आतां भोंवन येता आनी भोंव वयता म्हणटाले ना आतां खंय ना आतां स्कूल स्टार्ट न्ही तेका लागून आतां आनी मे म्हयन्याक खंय वयचीं ना आमी पुरो जालें आमकां मे म्हयन्याक खंय वचप ना इतले गर्मेन खरेंच ओके आनी हांगासर मम्मी खाता कांदा न्ही कांदा म्हणटा न्ही का हें हांवें घेतलेलें गोकर्ण 50 रुपयाचे पिड्डे जाले बरें बरें वेचून खाले हांवें बरें लागता पाप ते वोतान घेवन भोंवता न्ही आनी ते 5 हें घेतले म्हणजे पानान ते अशे पॅक करून दवरतात ते 5 घेतले हांवें पाप ते वोतान घेवन भोंवता म्हाका 5 घेतले पिड्डे जाले ते थोडे खाल्ले वेचून हांवें सो जालें बरे भशेन ट्रीप न्ही मम्मीचे ड्रीम आसलेले भयणीक पोवपाचे म्हाजे ड्रीम आसलेले मैसूर पोवपाचे सो जाले पुराय जाले ओके काय दवरला नुस्तें भाजपाक चला सो हांगासर पळया फिश फ्राय रेडी आसा जाले भाजून आतां आमी जेयता आमी मागीर जेवून न्ही म्हाका ताका हें दिवंक जाय नेबुलायझर ओके जेयता मागीर तुमकां मेळटा आनी मागीर तुमकां रेसिपी शेअर करता ओके चला तो जालें आमचें जेवून आनी भायर सामको वेदर सारको हें जाला काळोख जाला पावस आयज भयणीक कॉल केल्ले पावस पडटा खंय गे तांकां सकाळीच थंय पावस स्टार्ट जाला हांगासर काळोख जाला पावस पडत ना रितीको हांगा नेबुलायझर दाखयता तुमकां सो आयज लास्ट ताका दिवंक जाय थंडी कमी आहा तेजे सो आयज लास्ट दिवया म्हटलें सो मातशें आहा ताका खोकली आहा ताका भायर सामकें काळोख जाला सगळे दार बीर बंद करून एसी ऑन गरमी मात खूब एसी ऑन आनी काळोख सामकें हें पळयात पावस पडल्यार बरें जावपाचें पण पावस पडत ना रातचे मातसो पडलो सो ते वटेन थंय काळोख जाला सो आयज सकाळच्यान वच ना सो जालें आतां स्टार्ट पावसाचे दीस पावस जाय म्हणटा मागीर पावस पडले की पावस नाका अशें म्हणटा सो ताका लागून ओके सो जालें आमचें जेवण ओके सो आतां आमी करया ओके रेसिपी आयचे आंब्याचे साठी नाल्यार मँगो पापड भायर व्यू पळया जस्ट न्ही ओदो 5 सुमार बरो पावस पडलो हे पळय हेवटेन मातशें उजेड आहा आनी हेवटेन पळयात बरो काळोख जाला बरें थंड जालें आनी उदोळणी बरो वारो येयलो झाडां पळय सारकें बँड जाला बरें दिसलें तो चला या आमी किचनान पापड करपाक आम पापड नाजाल्यार आंब्याचे साठी अशें म्हणू शकता ओके दाखयता तुमकां हांवें हांगा बरें धुवून न्ही पुसून दवरला ओके दाखयता तुमकां सो हांगासर पळया ही आंबे न्ही हांवें येताना घेवन येयल्ले कुमटासून मातशे थोडे बरे नासले उडयले हांवें इतले बरे आसा आनी हे एक आंबे घालतले हांव ओके जे नॉर्मली आमी मँगो हाडटा पळय ते एक घातला आनी हे सगळे मँगोज हांवें पिकला कच्चे ना हे सगळें पिकला हेका हांवें बरें वॉश करून घेतला आनी बरें पुसून घेतला सो आम पापड जेन्ना करता पळय 2 भशेन करता म्हणजे कच्चे मँगो घेवन करतात नाजाल्यार पिकलेले आंबे घेवन करतात इफ तुमगेर सपोज कच्चे मँगोज आसा आतां तरी कच्चे मँगोज तुमकां मेळचे ना इफ तुमकां कच्चा मँगो घालून सपोज आम पापड करूंक जाय जाल्यार कच्चा मँगो न्ही भायल्यान पयलीं स्कीन काडात इफ सपोज हे कच्चा मँगो पयलीं स्कीन काडात आनी भितरले ते गरे कट करून तुमी कुकरान ताका 1 सिटी काडूंक जाय उदक घाला 1 सिटी काडूंक जाय ना जाल्यार जशें आमी आम पन्ना केल्ले पळय फूल मँगो घाला भितर कुकरान उदक घालात आनी 1 2 3 4 सिटी काडात ओके मागीर स्कीन काडा आनी भितरले ते प्युरी सगळे काडून मिक्सरान घालून ताका एक मातशें वांटून घेवंक जाय इफ तुमी कच्चा मँगो यूज करता जाल्यारूच पिकलेले आंबे सपोज तुमी यूज करता पापड करपाक जाल्यार कुकरान घालून ताका शिजोवपाची गरज ना सो हे सगळे माझे पिकलेले आंबे आसा सो आतां आमी सगळे स्कीन काडया भितर सगळे प्युरी काडया सो हांगासर न्ही हो पळय हांव मँगो घेतला ओके दाखयता तुमकां कशें करप तें पयलीं न्ही हांवें सगळें स्कीन न्ही काडून घेता सो एक पिलर घेयात आनी अशें ते स्कीन काडात सो हे पळयात हांवें न्ही स्कीन काडून घेतला आतां अशें कट करात आनी क्युबान कट करून घेयात मागीर आमी मिक्सरान घालून न्ही फायन प्युरी करतले आतां जस्ट ताका रफली चॉप करून घेता सो कुमटासून हाडलेले पळय मँगोज अशे पिड्ड्यार जाले हे असले मँगो हेका न्ही अशें स्कीन हें आसा कितें म्हणटा अशें एका हेरी टायप अशें पण हें न्ही अशें कट करून मेळना हें डायरेक्ट न्ही अशें हातीन रस पिळपाचें अशें ते सासवा करतात असले मँगो हय सासवा करना तशें मँगो पण स्वीट आसता मँगो ह्या
सो चडशी न्ही मँगो पिड्डेर जाले न्ही, म्हाका दिसता एक 3-4 मँगो पिड्डेर जाले. सो असले हांव आनी एक घालता. वो एक दाखयला तुमका न्ही, तो असलो आनी एक घालता. सो हांगासर पळय इतलें जालां हें. ओके, सो आनी एक घेता आनी काडटा. हांगासर पळयात हे रेडी आसा. आतां आमकां न्ही मिक्सरान घालून न्ही हे फायन प्युरी करून घेवंक जाय. फायन ताका प्युरी करून घेवया आनी काय भितर ऍड बी करप ना. सो हें जाल्लें आसा. हे पळय हांगासर न्ही आमचे आमरस, जेन्ना आमी आमरस पुरी करता पळय हांगासर आमरस रेडी आसा. सो हें रेडी आसा. सो आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस. सो आतां न्ही आमकां हें न्ही गाळोवन घेवंक जाय. कित्याक खबर आहा, हांवें जे मोठे मँगो कट केल्ले पळय ते हापूस मँगो तेका अशे हेरी अशे उरना. जे हांवें कुमटासून हाडलेले पळय ताका मातशे केंसां आसले, म्हणजे हेर टायप अशे आसलेले. सो केन्ना तुमी करता पळय आमरस मातशें गाळोवन करा, कित्याक बारीक बारीक हेर टायप पळय आसता न्ही ते मातशे हें जातले. ओके, सो मातशें एका गाळोवन घेता हांव. तो एक स्पून घेयात आनी बरें ताका अशें गाळोवन काडात. सो हें पळयात बरें एका गाळोवन घेतला हांवें. गाळोवन घेवप हें ऑप्शनल आहा, कंपल्सरी ना की गाळोवन करूंक जाय. इफ तुमकां नाका जाल्यार तुमी स्कीप करात. सो हांगासर पळयात रेडी आसा आनी हांगा बापूय आनी चेडो पळयात गेम खेळटा. आजकाल असले भुरगे गेम खेळटा फक्त मोबायल न्ही. पळय हांवें म्हटलें अशें आतां मातशें रितिका वांगडा खेळ म्हटलें. कसले गेम ते स्नेक एंड लॅडर आसता फाटल्यान एक गेम आसता पळय ते न्ही ते. आनी शिवनाथाचें हें सेकंड च्या. भायर पावस पडटा खंय च्या दी खंय. हां थंड खंय आजून एकूच पावस पडला. सो आतां न्ही हांवें हें गॅसीच्या वयर दवरला. तातूंत घालया अर्दो कप शुगर. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी शुगर मेल्ट जायसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. शुगर न्ही बरें मेल्ट जावंक जाय आनी कंटिन्युअसली ताका स्टर करत रावात. सो फ्लेम आनी मातशी मिडियम दवरात, हाय फ्लेम करनाकात. ओके, फ्लेम मिडियम दवरात आनी ताका कंटिन्युअसली स्टर करत रावात. सो हांगासर न्ही शुगर न्ही बरें मेल्ट जाल्लें आसा. आमी घालया हांगासर 1/2 टीस्पून रेड चिली पावडर, थोडेशें मीठ घेतला आनी हांगासर घेतला 1/4 टीस्पून चाट मसाला आनी हांगा घेतला 1/4 टीस्पून रोस्टेड जिरा पावडर. ओके, हेतून घालता बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हेकांनी बरें मिक्स करून घेतला. फ्लेम हा पळय लो दवरात आनी हेकांनी आमकां 10 मिनटांनी बरें कूक करून घेवंक जाय आनी कंटिन्युअसली ताका अशें स्टर करत रावात आनी 10 मिनटां हेका आमी कूक करून घेवया. सो जेन्ना हांवें सगळे मसालो पावडर घातलेले पळय चिली पावडर बीन तेन्ना तुमी न्ही एक हाफ न्ही लेमन ज्यूस घालूंक शकता. लेमन ज्यूस कित्याक खबर आहा, इफ तुमकां चड हें पापड करूंक जाय म्हणजे आंब्याची साठ तुमकां चड प्रमाणान करूंक जाय आनी तुमकां वर्सभर टिकोवंक जाय, 1 इयर 2 इयर तुमकां टिकोवंक जाय जाल्यार तुमी हाफ ह्या स्टेजीर न्ही एक हाफ लिंबूचो रोस घालूंक जाय. तितून कितें जाता खबर आहा, लिंबूचो रोस घातल्यार न्ही प्रिझर्वेटिव्हचें काम करता. चड दीस तुमचे पापड उरतले, एक वर्सभर पापड उरतले. हांवें घालूं ना कित्याक हें आमचें हांवें थोडेंच केलां. सो म्हाजें हें 2-3 दिसान काबार जातलें. सो ताका लागून हांव लिंबूचो रोस हांवें ऍड करूंक ना. इफ तुमकां जाय चड तुमी पापड करता आनी वर्सभर टिकोवंक जाय जाल्यार तुमी लिंबूचो रोस तुमी घालूंक जाय. जितले प्रमाण तुमी करता पळय तितले लिंबूचो रोस घालूंक जाय. आतां हांवें हें केलां पळय म्हाजें एक 4-5 मँगो आसा हें. सो हांव इफ म्हाका घालूंक जाय जाल्यार हांव हाफ लिंबूचो रोस घालतलो. इफ तुमी चड प्रमाणान करता जाल्यार एक व्हडलो लिंबू तुमी पिळून घालूं शकता. सो हें आतां जाल्लें आसा, 10 मिनटां जालीं. आतां हें कशें कळटलें की जालां काय ना तें. सो हातीन अशें चॅक करात. अशें घ्या, अशें न्ही एक तार येवंक जाय पळय. तुमकां दिसता आसतलें पळय अशें न्ही एक तार येवंक जाय पळयात. सो हेजें मिनींग हें पळय अशें, हेजें मिनींग अशें हें रेडी आसा. ओके, 10 मिनटां खूब जालें. 10 मिनटां खूब जालें पळय हें जाल्लें आसा. आतां गॅस बंद करता आनी करया आतां फुडलो प्रोसेस.
सो हांवें हे धाकटे प्लेट घेतला. तुम्ही व्हडले ताट बीन घेवं शकता, तुमकां जाय तशें तुम्ही करूं शकता. नाजाल्यार बटर पेपर घेयात आनी ताका तुम्ही वयर ते मिक्सर केला पळय ते घालूं शकता. सो हांव प्लेटींग केलां हांवें. सो हेच्या वयर हांवें तूप घातला, ताका मातशें अशें स्प्रेड करून घेता. तूप घातल्यार न्ही मातशें ते जेन्ना सुकतले पळय मातशें इजिली भायर येतले. सो हांगासर हांवें 2 घेतला. पळोवया इफ जाल्यार आनीक एक प्लेट करतलें हांव. सो ते हांवें 2 प्लेट घेतला. सो बरें एका तूप सारून घेयात. सो आतां घालता हांवें मिक्सर. आनी जेन्ना तुमी आम पापड करतले पळय चड थीक करनाकात, पातळ आसल्यार आनीक बरें. ओके हे पळय अशें करात आनी ताका अशें हालयात. चडशे पापड पयलीं हांव इतले थीक आसता, इतले थीक करता, सो ते इतले बरें जायना. चड मिडियम इतले पातळ आसल्यार खूब जालें. ओके सो हें पळयात एक जाल्लें आसा. सो आनीक प्लेटींग घालता. सो आनी इतलें उरला. सो म्हटलें व्हडलें प्लेटींग करया. तूप घालता आनी ताका स्प्रेड करता. सो हें हांव सगळें घालता सारकें जातलें. पयलीं करून घेता कित्याक म्हाका न्ही चड अशें दाट आवडना. पातळ उरलें न्ही खावंक बरें लागता. शुना परफेक्ट न्ही पुरो न्ही आनी घालना न्ही. ओके आनी एक धाकटेशी एक प्लेट घेता. ओके तो हें जाल्लें आसा. खावप ना हां. आतां म्हाका हें वतान सुकोवंक जाय. आमगेर ऑप्शन ना वतान बी सुकोवपाक. इफ तुमच्या घरा ऑप्शन आहा घरा भायर वत पडटा जाल्यार वतान दवरात. सो हांव फॅना सकयल दवरतलें एक 2 दीस. 2 दीस न्ही हांव न्ही असंच करता वर्सान वर्स. हांव फॅना सकयलूच दवरता आनी म्हाजे आम पापड सामके बेस्ट जाता. कळटलें तुमकां. सो हें आयज जावचें ना कित्याक आयज खावंक मेळचें ना आमकां. सो 2 दीस हांव फॅना सकयल दवरतलें. सो हें बरें सुकतलें. ओके सो खंयच्या तुमच्या रुमान दवरया ऑन करून. चला आतांच दवरता फॅन लावन. चला रुमान फॅन लायला. सद्या आतां हांगा दवरता हांव बेडाच्या वयर. सो मागीर न्हिदच्या टायमार हांव हॉलान दवरतलें. हॉलान फॅन लावन दवरतलें. सो सद्या हांगा दवरता हांव. इतलें हाड तें. सो 2 दीस हांव फॅना सकयल दवरतलें. फाल्याच्या वेळेर तुमकां दाखयतलें हांव म्हणजे कशें कंडिशन कशें जालां कितें जालां सुकलां काय ना मातशें. ओके सो एक 2 दीस खूब जालें. इफ तुमी वतान दवरता जाल्यार 2 दीसच दवरात वतान. ओके सो पळय आम पापड रेडी. सो जालें मँगो पापड करून. आम पापड आंब्याचें साठ. तुमी कितें म्हणटा म्हाका कमेंट करा. ओके ते जाल्लें आसा. जाता इतलें हांवें तुमकां मँगोची रेसिपी हांवें शेअर केला. तुमी बीन कितें न्यू ट्राय केला आसतलें. जें हांवें दाखयलां पळय तुमी बीन कितें ट्राय केलां आसतलें. ओके तो जाल्लें आसा. आनी एक 2-3 रेसिपी घेवन येतलें हांव मँगोचे. मागीर पुरो जालें. जितले आमगे मँगोज आहा तो पर्यंत तुमकां हांव रेसिपी घेवन येतलें. ओके आनी खूब दीस जाले तुमचे नांवां बी हांवें रीड करूना. सो म्हटल्यार आयच्यान नांवां घेवया रीड करया. सो आयज थोडेशें नांव घेता हांव. आयज मातशें थंड जालें न्ही पावस पडलो न्ही ताका लागून मातशें थंड जालें. फाल्यां परत सकाळीं वत येतलें आनी परत गरमी जातलें. सो आयज नांव घेता हांव. सो फर्स्ट आसा रानी मिरेंडा, एल्बिटा आफोन्सो, मालिनी कोरिया, एबिगेल रेगो, आनी आसा हांगा फ्लोरिडा. ताच्या हजबंडचें नांव आसा ब्रुनो आनी डॉटर्स अलिसा एंड एडलिन. चुकता जाल्यार नांव सॉरी म्हणटा तुमकां. ओके हेणे फ्लोरिडान म्हाका खूब फाटी कमेंट केल्लेलें की आमचें नांव घे म्हणून. हजबंडचें नांव ब्रुनो, डॉटर्स अलिसा आनी एडलिन. ओके लास्ट आसा एस्ट्रीड मेनेझीस. सो तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. असोच तुमी मोग दिया, सपोर्ट करात, व्हिडिओ पळयात, बरे बरे कमेंट करात. ओके तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. ओके तो चला आयचो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. आयज काय बड्डे बीन कांय ना. आयज. सो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. फाल्यां तुमकां येतलें म्हजें शॉपिंग व्लॉग. ओके बेंगलोरांतल्यान कितें उखलून हाडलां तुमकां फाल्यां दाखयता. ओके तो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर. आतां कितें बाय बी म्हणटा शुनात पे हांगा व्हिडिओ गेम खेळटा. भुरग्यांची खेळटा. भुरग्यांची खेळटा. बाय म्हण सगळ्यांक.
बाय म्हणले. आवाज ना रे काय म्हणले? म्हण बाय म्हण मरे. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you all. केल रे धाकटे आसतना आमी हे खूब खेळटाले आनी म्हाजें ऑल टायम फेवरेट हें म्हाज्या कजन म्हणजे भयणी चेड्यान धनुशान ताका रितुकाक दिला. रितुकाक खेळपाक कळना पण म्हाका हें खूब आवडटा व्हिडिओ गेम. आनी मम्मी हांगा बसला. मम्मी म्हणटा आपूण हांगाच बसता कित्याक भायर राव हे शिवना तूं व्हिडिओ काडटना आवाज करता. मम्मी हांगा बसला. आई सगळ्या बाय म्हण. हां चला चला बाय. मँगो बी हाडल्या पापड करात खाऊन पळयात. Oh, Papa, करे. हो आता दी का पापड. हांवें म्हटलं राव रे मातशें 2 दीस सुकोवनी म्हटलें मागीर खावया. ताका ते बेश्टे ताका प्लेटींग घालून दिलें हांवें ते मिक्सर पातळ घालतणें. ओके चला बाय. Bye.